नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सॉफ्ट पुरणपोळी। ही हांवें 1 कप चण्याची दाळ घेतल्या, म्हळ्यार पाव किलो। दाळ आमकां 2-3 वेळा उदकान धुवन घेवपाक जाय, रातभर उदकान भिजोवन घेवपाक जाय। चण्याची दाळ हांवें कुकरान 2 शिटी काडून शिजोवन घेतली। चण्याची दाळ हांवें अशी शिजोवन घेतल्या, पळयात अशी बरी शिजपाक जाय, बरी मोव जावपाक जाय। दाळीतले उदक सगळे काढून घेवपाक जाय, दाळ गाळून घेवपाक जाय। दाळीतले उदक सगळे निस्तोवन घेतले। दाळ हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। हाजे आमकां पुरण करून घेवपाक जाय। पुरण करपाक दाळ हांवें गॅसार दवरल्या। 1 कप गोड घालता। गोडाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार साकर वापरल्यार जाता, नाजाल्यार अर्दे गोड अर्दी साकर घातल्यार जाता। थोडेशें मीठ घालता, मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मोठी दवरल्या। गोड विरगळ्ळां, हें सगळें उदक आमकां सुकोवन घेवपाक जाय आनी हें सुकोपर्यंत अशें धवळीत रावपाक जाय। पळयात पुरण बरें वेवस्थीत सुकलें। अशें पुरण सुकोवन घेवपाक जाय। हें पुरण सारकें वेवस्थीत जालां। गॅस हांव बंद करता। पुरण आमकां थंड करून घेवपाक जाय, थंड जाल्या नंतर वांटून घेवपाक जाय। 1.5 कप गव्हाचें पीठ घेतलां। पीठ मातशें गाळून घेता। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। 1 चमचो तूप घालता। 2-3 चमचे दूध घालता। दूध घातले म्हणटकच पुरणपोळी बरी सॉफ्ट जाता। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालोवन घेवया। पीठ कालयता आसतना मातशें पातळ कालोवपाक जाय। आमी चपात्यांक पीठ कालयता ताज्या पेक्षा मातशें पातळ कालोवपाक जाय। पीठ अशें आमकां कालोवन घेवपाक जाय। पिठाक थोडें तेल लायता। अर्दवर पीठ आमी भिजत दवरुया। पुरण हांवें थंड करून घेतलें। हें पुरण आमकां वांटून घेवपाक जाय। अर्द चमचो वेलचीची पावडर घालता। पुरण हांव थोडें थोडें मिक्सरान घालून वांटून घेता। पुरण हांवें अशें मिक्सरान वांटून घेतलें। पुरण हांवें वांटून घेतलें। पीठ भिजत दवरल्यार अर्दवर जालें। पीठ बरें मऊ जावन आसा। हें पीठ आमकां मळून घेवपाक जाय। पीठ अशें जावपाक जाय। हाताक थोडें तेल लायता। असो पिठाचो गळो घेवपाक जाय। आमी पीठ घेतला ताज्या पेक्षा मातसो मोठो गळो पुरणाचो घेवपाक जाय। अशें सारकें सगळ्या वटल्यान बंद करून घेवपाक जाय। अशें पुरण हातून आमकां भरून घेवपाक जाय। अशें पुरण पिठान भरून घेवपाक जाय। आतां आमी पुरणपोळी लाटून घेवया। हें हांवें सुकें पीठ घेतलां थोडें। अशें सुकें पीठ लावन घेवपाक जाय। अशी आमकां पुरणपोळी लाटून घेवपाक जाय। पुरणपोळी घालता। परतून घेवया। थोडें तूप लायता आनी पळयात पुरणपोळी बरी फुल्ल्या। अशी दोनी वाटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय। काडून घेता। पळयात पुरणपोळी बरी मोव जाल्या, सॉफ्ट जाल्या। गव्हाच्या पिठाची केल्या, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।